प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दी म्हणटा. आयज शुक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो पयलो विस्वोर वोड 58 ते 66 पर्यंत. Luke chapter 1 verses 58 to 66. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. इतले म्हणसर एलिझाबेथ पोरसूत जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे ताय व्हड दया दाखयली म्हूण आयकून तिची शेजा सामारी आनी सोयरी दायरी तिका पोरबी दिवंक लागली. 8वे दिसा बाळकाची सुनोत करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवा प्रमाणे जाकारियास म्हूण ताका नांव दिवंक सोदताली. पूण ताचे आवयन उतर घालून म्हणलें, ना, ताका जुआंव म्हूण नांव दिवंक जाय. आनी ताणी तिका सांगलें, तुज्या घरांत त्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कितें नांव दिवचें काय म्हूण ताच्या बापायची खुशी सोदून काडूंक ताणी बापाय कडेन कुरवो करून विचारलें आनी फोडी मागून घेवन तिचेर बरयलें, ताचें नांव जुआंव. आनी सगळीं अजाप जाली. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस्त करून तो उलोवंक लागलो. सगळीं शेजारी तटाकली आनी जुदेयाच्या आख्ख्या दोंगरी मुळकान ह्यो घडण्यो गाजताल्यो आनी आयकोतेल्यांनी त्यो आपल्या मोनान रिगोवन म्हणलें, हो भुरगो कसलो उतरतलो तो तुमकां दिसता, कित्याक सर्वेस्पराचो हात ताचे सोबे आसलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान आमकां सांगता जुआंव बातिस्ताचो जल्म कसो जालो तो. आनी आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां, आमी पळयता की आतां जुआंव बातिस्ताचो जल्म जालो आनी आतां ताजो पाय आनी ताजी माय ताचें नांव दिवंक सोदता ताका. आनी त्या वेळार कितें घडटा, जाकारियास जुआंव बातिस्ताचो पाय तो त्या वेळार मोनो आनी बेड्डो आसलो. ताका कांय आयकोंक जाय नासलें, कित्याक जेन्ना तो देव मंदिरान गेल्लो आनी ज्या वेळार एलिझाबेथ गोरबेस जाली तेन्ना आंज बोडवे गाब्रियलान सांगलेलें जाकारियासाक की तुका आतां एक चेडो जातलो, तुका एक भुरगो जातलो, तूं ताका नांव जुआंव दवरतलोय. पूण त्या वेळार झेकारासियान तें उतर आंज बोडवे गाब्रियलाचें मानून घेवंक ना. तो विचारूंक लागलो हें कशें घडटलें. तो आतां सोत मानिनासतना रावलो आनी देखून ताका तेन्ना बेड्डो केलो आनी ताका आतां मोनो केलो देवान, कित्याक ताका नाका आसलें की हो कितें दुसरेच भाशेन उलयतलो म्हणून. आनी आतां 9 म्हयने जातकूच जुआंव बातिस्ताचो जल्म जाता आनी आतां ताका नांव दिवपाचो वेळ पावता. आनी त्या वेळार आतां ह्या जाकारियासाक जुआंव बातिस्ताच्या पायक आयकोंक जायना, उलोवंकूय जायना. तो आतां एक पत्र घेता आनी ताचेर बरयता, तिचेर नांव जुआंव म्हूण बरयता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जें नांव देवान ताका सांगलेलें आपल्या पुताक दिवपाक तें नांव तो बरयता, तेंच नांव तो दिता, ताजें तोंड उक्तें जाता, ताका ताजे कान उक्ते जातात आनी आतां ताका आयकूंक जाता आनी ताका उलोवंक जाता आनी ताका ताची पिकोवणी फावो जाता. ताका एक व्हडली मिलाद घडटा. म्हणटच आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी पळयता की झेकारासियान देवाचें उतर आयकोन सोत मारूंक ना, ताका कितें घडलें तें, आयज जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता पूण तें उतर आमी पाळिना, कितें घडटा आमच्या जिवितांत. खूब वस्तू घडटा ज्यो बऱ्यो न्हय, त्यो ज्यो देवाक आमकां जाय बरे भाशेन जियेल्ली त्यो वस्तू जायना आमच्या जिवितांत. कितें घडटा, खूब त्रास येता, आडखळ येता, सैतान आमच्या जिवितांत येता, आमच्या जिवितांत पाड घालता, आमकां निसणटण करता. आनी भाव भयणीनो, ह्याच कारणा लागून आमकां गरज हें देवाचें उतर जें आमी आयकता सद्दां, तें उतर आमी करपाक, तें उतर आमी पाळपाक. नातर भाव भयणीनो, बिश्टें देवाचें उतर आयकलें, रितीराक गेल्या, इगर्जेक गेल्या, मिसाक गेल्या, शर्मांव आयकल्या, पूण तें उतर आमी करूंक ना जाल्यार कसलोच फायदो जावचो ना. कित्याक भाव भयणीनो, जाकोबाचो पयलो विस्वोर वोड 22 म्हणटा की फकत देवाचें उतर आयकनाका, पूण देवाचें उतर पाळात, कित्याक तें उतर करिना जाल्यार तुमी तुमकांच फटयलेल्यात. तर भाव भयणीनो,
आयज कितलीं जाणां आपणाकूच फटयतात, समजतात की बिश्टें मागणें केलें, देवस्पण केलें, खूब वस्तू केल्यो, पूण खरें देवाचें उतर करूंक ना जाल्यार ताजेर भावार्थ धरूंक ना जाल्यार कित्याक जो भावार्थ धरता तोच उतर करता, तोच उतर पाळटा. म्हणटच जेन्ना आमी उतर पाळिना, आमी त्या उतरा प्रमाणे चलना, आमी फकत धर्म करता आनी आमी केन्ना भावार्थ धरिनासतना आमी जियेता जाल्यार आमच्या जिवितांत कसल्यो आडकोळ कितले त्रास आमी भोगूंक पावतले. पूण देवाक जाय आमी एक जैतिवंत जिवीत जियेल्लीं. देवाक जाय की आमी ताच्या उतरा प्रमाणे चल्लेलीं. देवाक जाय की आमी एक जैतिवंत जिवीत जियोन, एक भावार्थाचें जिवीत जियोन दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक. तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आयच्या शेवटमानाचेर आमी नियाळ करता, जुजांव बातिस्ताचो जल्म कसो जालो, ज्या भाशेन ताजो जल्म जाल्या उपरांत ताच्या पांयन ताका आपलें नांव जोआन दिलें, जे आंजबोडवे गाब्रिएलान सांगलेलें, जे देवान ताका सांगलेलें, तेन्नाच ताची मिराक घडली. म्हणटच ल्हान ल्हान वस्तूंनी जेन्ना आमी विस्वासी रावतात, आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, आमच्या जिवितांत सगळें जें देवान सांगलां आमकां उतरान तें आमच्या जिवितांत घडोवन येता आनी आमी एक जैतिवंत जिवीत जियोंक पावता. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर आमी परतून नियाळ करुया, हें उतर आमच्या काळजांत रिगून धरुया, ह्या उतरा प्रमाणे चलुया, ल्हान ल्हान वस्तूंनी आमी आमी खरेपणी विस्वासी रावुया, आमी देवाच्या उतराचेर भावार्थ धरुया. आनी जेन्ना आमी ह्या ल्हान वस्तूंनी विस्वासी रावता, देव सदांच विस्वासी, आमकां सगळें जें देवान घडलां आपल्या उतरान, जें केलां जेजू वरवीं, आमच्या जिवितांत फाव जातलें आनी आमी एक जैतिवंत जिवीत जियोंक पावतले. हेंच करपाक आयजसान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव उडयतां आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरंदरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.